आमदार रोहन खंवटेन खासा परवरकारां खातीर सरकारी येवजणेविशीं जागृताय घडोवन हाडपाक सरकारी येवजण जागृताय मोहीम राबयल्या। परवरकारांक सरकारी येवजण्यो मेळोवन दिवपाचो हो एक यत्न अशें आमदार रोहन खंवटे म्हणटा। येवजणेविशीं म्हायती मेळोवपाक एक हेल्पलायन चालू केल्या। हे येवजणे खाला लोकांक सरकारी येवजणेविशीं घरपोच म्हायती दिवपाचें उतर रोहन खंवटेन दिलां। काही खूबशी दीस अशें जाल्या की गव्हर्मेंटाच्यो भरपूर स्किमी येवंक लागिल्ल्यो आसा। लॉन्च करतले म्हणल्यार देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्युजन इन द मायंड्स ऑफ पीपल की ही स्कीम कितें, लायक लाडली लक्ष्मी ही स्कीम कितें, हाजे रिक्वायरमेंट्स कितें। खुबशे अशे विशय लोकांच्या तकलेन वता की आमकां मेळटली काय, ही स्कीम आमकां एप्लिकेबल जातली काय, आनी पेपर कितें जाय पडटले। So it becomes very tedious exercise of telling everybody what it is. We are launching a small program called as Jan Jagruti सरकारी स्कीमची। बारीक बारीक ज्यो गोष्टी आसता, स्किमीचे पेपर कितें, नाल्यार आपल्याक उदक येना, थंय आनी लायटीचे प्रॉब्लेम जाले, 4 वरां जाली लायट ना, 1 वर जाली लायट ना, हे प्रश्नांचे जेन्ना मुद्दे येता आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची लायन काडिल्ली आसता, प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स, दॅट इज द टायम वी नीड दिस। अनुसूचित जमाती आनी हेर लोकांक रानां अधिकार दिवपी कायदो 10 नोव्हेंबर 2012 मेरेन चालीक लावपाचो निर्णय दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान घेतला। रानां हक्क समिती वेंचपाक 22 जुलैक खासा ग्रामसभा घेवपाची सुचोवणी जिल्लोधिकारी ND अगरवालान केल्या। काणकोण, केपें, धारबांदोड्या आनी सांगे ह्या 4 तालुक्यांनी हो कायदो चालीक लायतले। We are starting the implementation. The first step which is required to hold the Gram Sabha meeting, the appointment of the Forest Right Committee. So 22nd of July, all four taluka villages, Kepe, Sange, Kanakona, Dharbandoda, we requested the Sarpanchas to hold the Gram Sabha meeting and appoint the Forest Right Committee. There will be 10 to 15 members committee. 1/3 should be scheduled tribes and 1/3 should be women. In case a particular village there is no scheduled tribes, so at least women should be there in the 1/3 member. There is a 4-step system here. First is the Gram Sabha, Village Right Committee Gram Sabha, then come the sub-regional level committee, then district committee, and finally monitoring by the state level committee. The Gram Sabha should have 2/3 majority. It should not be supposed that 500 people stay in the village or 20 people become a Gram Sabha. There should be 2/3 persons of the adult member of the village whose names are there in the electoral. So it is a bigger task to the Sarpanchas to gather the people. जुनांतलो पयलो पावस झडलो काय गोंयभर बाजारांनी आनी फार्मागुडी वाठारांत सगळ्याक रस्त्या कुशीक पिपऱ्यांचो बाजार भरता। ह्यो पिपऱ्यो घेतना आमी वाणपण करतात, मात शेतकारांक गिमाच्या तापळाक म्हयनोभर मळो शिंपून त्रास काडटकीरच आमकां ह्यो पिपऱ्यो जावं तवशी मेळटात। पळयात विवेक प्रभूचो खासा रिपोर्ट। फायदो आसा म्हटल्यार अशें खूब हितून सारें म्हारग जाल्लें आहा, हें तें मानाय वाडलेलो आहा, त्या हितून परवडना। तुमी आतां कोण कोण पळयता तुमची फॅमिली? आतां आमची फॅमिली हांव, म्हाजो भाव, बायल। आनी तुमी विकता खंय? विकता आमी अशी माड्डोळा सारकिल्या गाड्या त्या गाड्यांचेर घालता, आनी दुसरें म्हटल्यार पणजे मार्केटाक ते हायटीन तो आमचो ड्रायव्हर वयता बिको, तेजे गाडयेन तो व्हरता। ह्या प्रिवळ भागांत जे शेतकरी आसा ते जास्तीत जास्त शेतकरी जावं थोड्या प्रमाणात गिमचो मळो घालता। गिमचो मळो म्हळ्यार ते शिंपोन काडप आनी तांकां हे उदकाची सोय करपाक खूब त्रास आसा। आनी ह्या खातीर आमी बलराम शेतकरी मंडळा मार्फत कृषी खात्या तर्फे जलकुंड योजना जी आसा सरकारान काडिल्ली आसा, त्याचो बेनिफीट लोकांक दिल्लें आसा, जेणे करून ते उदक सांठोवन त्याचो उपयोग ते शेतकार वापरूंक शकतले। चडशी गोंयकार घेता काय अशे ट्युरिस्टांक ते व्हडलेशे ना, आमचे गोंयकारूच आनी पयले म्हणटा आमे कशे पयलीं म्हारग आसतना घेतात तशेंच तवशांचे आसा।
कितली म्हारग जाल्यार वो लोक करता. केपें मामलेदार ऑफिसांत नागरी पुरवण खात्यांत जाय तितले कर्मचारी नाशिल्ल्यान लोकांक बरीच कास्तीक जाता. सादी कामां करपाक 6 म्हयने लागतात अशी कागाळ केपेंचे लोक करतात. मामलेदार मात कांयच उलोवपाक तयार ना. आमी जेन्ना मामलेदारा येता तेन्ना आमकां तेंचो स्टाफ केन्ना मेळोंक ना. फॉर एग्जांपल सिवील सप्लायचे जे हे आसा डिपार्टमेंट आसा तेतून केन्नाच गेले जाल्यार आपणा स्टाफ ना हो ना तो ना म्हणटा. हांवें एक नेगेटीव सर्टिफिकेट काडपाक दिल्ली 2011 ऑक्टोबराक. आयज जवळ 10 म्हयने जाले अजून ताजें म्हाका नेगेटीव सर्टिफिकेट मेळ्ळें ना. हांव 10 दिसांनी परतून येता ते मनशाक घेवन ती गरीब बाडी. इलेक्शन पयलीं दिल्लें मागीर ते म्हणपाक लागले इलेक्शन जातकीच यो. इलेक्शन जातकीर येता म्हणून म्हणपाक लागले तेंगेले स्टाफ आनी तेंगेले स्टाफाची प्रॉब्लेम कितें आसता. सकाळी एक आसल्यार दनपार एक सांजची एक मागीर सकाळी एक स्टेटमेंट दिता सांजचे एक स्टेटमेंट दिता. म्हणटा आमी खंयच्या स्टेटमेंटाचेर परत येवपाचें तेंचे फुडें. तुम्ही सांगा डिफरंट जाता. एकटो एक सांगता दुसरो सांगता. दुसरो सांगता म्हणटा आमी कितली खेपे ट्रीप मारपाचें हांगा. जावन गेलो रेशन कार्डा लागून हांव हांगा येता हा सिवील सप्लाय केपें मामलेदारान. तेंगे म्हणटा स्टाफ ना आयज यो फाल्यां यो करत एक म्हयनो जायत गेलो. एक धाकटी काम पासून आसल्यार तो म्हणटा ना स्टाफ ना तेका दाखय. तो वयता थंय 15 मिनटां रावले. लोक इतले आसता की ते बाई म्हणटा अर्दे वरान तो 15 मिनटां अर्दे वरान म्हणटा अरे ना हे हांगा न्ही थंय वच. तो म्हणटा हांगा वच ते 2 जाण कोण आसा आनी कोण ना थंय. आनी 1 म्हयनो जावन गेलो आजून पासून कांयच जावना. तो म्हणटा सोदपा टायम ना आमकां. तूं आनी एक 15 दिसांनी यो. 15 दिसांनी येयत जाल्यार येच. आनी इतले लोक थंय आहा स्टाफ कोण ना. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.